टेस्टी सामके। सो एका प्लेटीन आता तुमकां काढून दाखयता। ग्रेवी सुद्धा बरी जाल्या पळयात। सो हे अशाच तरेन हांव न्हय तो आता थंड करून घेतले। शिजलेली आसा आणि चिकन सुद्धा पोवू शकता तुम्ही। ही पळयात लिंबू ऍड करता, त्याच्या मागीर लवंगा आणि वेलची दुसरी घालतले। हे पळय तेच्या उपरांत आता चिकन ग्रेवी। चल नाही संजय येता पळय आता सामको लोड घेऊन येता आसतलो, म्हटल्यार मिरसांगो बीन। आवय कितें कितें घेवन येयलो रे? कितें कितें घेवन येयलो? मसाल्याचे सगळे घेवन येयलो। तर गायच पळय कितलो लोड घेवन येयला तो। दाखयता तुमकां पळयात। कोथमिरी, मिरसांगो आख्खे भरला मरे। फाटल्यानूय घालूंक जाय आसलो तुवें। तू थंय बसूंक जाय आसलो एकदम। गाडी आपणच चलोवंक जाय। सो गायज चला सगळे एक एक करून काढून घेऊया कोथमिरी बी। आणि घराकडे सामान एकाच टायमार कशें हाडटलो सगळ्या नाही तो। इल्ले इल्ले करून हाडूंक जाय। सो आयज नाही तेणी इल्ले हाडला। तर चला सगळे काढून बीन घेता, म्हटल्यार गाडये वयले त्याच्या मागीर मेळटा तुमकां। कितें रे? हाय हॅलो कर मरे। सो चला। हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशें आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय। आमी बी बरी आसा। आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट हांवें स्टार्ट केलो। तर एक्चुअली न्हय सांजची 5 जाल्ली आसा आणि मुद्दामूच आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट स्टार्ट केला। कारण त्याच्या फाटल्यान एक रिजन आसा, म्हटल्यार न्हय म्हाका तुमचे बरोबर कितें तरी शेअर सुद्धा करूंक जाय। तेका लागून आयचो व्हिडिओ जो आसा तो लेट असो स्टार्ट केलो। आणि व्हिडिओ स्टार्ट करताच न्हय मम्मी येयली ती पळयात। सांजची 5 जाल्ली आसा आणि 5 5:30 म्हटल्यार ती घरा कडेन येता। तर आयज शेअर करपाचें आसा तुमचे बरोबर कितें तरी। आणि त्याच बरोबर संजय सुद्धा येयल्लो आसा। सो तुम्ही पळयलेच आसतले सगळो मसालो बीन घेवन येयला तो, कारण मसाले सगळे बरे सुकलेले आसा तेका लागून। आणि आता त्याची प्रिपरेशन फुडली स्टार्ट करूंक जाय। आणि मम्मी येताच हांगसर न्हय केव मेव स्टार्ट जालें पळयात। सगळीं जाणां न्हय आड्डूंक स्टार्ट जाली, कारण तिचीच वाट पळयताली सगळीं जाणां वदळच्यान म्हणटात तशी। आणि हो टायम असो आसता की आमच्या हांगसर स्पेशल शाळा भरता सगळ्या मांजरांची कुत्र्यांची। सो खूब जाणांक खबरूच आसतली। सो ही पळयात आता न्हय तेंचो आवाज बी स्टार्ट जातलो, कारण मम्मी येयले न्हय तेका लागून। तर संजय कडेन न्हय सगळे लिस्ट दिल्ले हांवें वदळूच की हे सगळे घेवन यो, म्हाका तुमचे बरोबर बिरयानी शेअर करूंक जाय म्हणून। आणि खूब दीस जाले कितें तरी नॉनवेज प्लॅन केले। तर एक्चुअली मम्मी बीन घरा कडेन आसता तेका लागून न्हय अशें स्पेशल तुमचे बरोबर कितें शेअर करप जावकूच ना। आणि मुद्दाम हांवें स्पेशल अशें कांय करूंकूच ना हालींच्या दिसांनी। सो तेकाच लागून आयज आमी प्लॅन केला चिकन बिरयानी म्हणटात तशी। तर आयज हांव न्हय तुमचे बरोबर चिकन बिरयानीची रेसिपी शेअर करपाची आसा। सो लास्ट टायम सुद्दां हांवें शेअर केल्ली। तर लास्ट टायम जेन्ना हांवें शेअर केल्ली न्हय चिकन बिरयानी तेन्ना न्हय थंय कमेंट येयल्लो म्हाका की बरिस्ता जो करता आमी बिरयानीक लागून तो कसो कितें करता तो शेअर कर। म्हटल्यार कांदो जो आसता न्हय तो तूं कशें कितें फ्राय करता हें आमकां सांग म्हणून। कारण न्हय थोड्यां कडेन तो पॉसिबल जायना, थोड्यां कडेन परफेक्ट असो तो फ्राय जायना। एक्चुअली म्हाजे कडेन पयलीं प्रॉब्लम सेम जातालो की बरिस्ता जो आसा न्हय तो सारको फ्राय जायनासलो, बरो कुरकुरीत जायनासलो, मोव पडटालो। बट आतां बिरयानी करता न्हय सो तेका लागून तो परफेक्ट जाता। सो आयज हांव शेअर करतलें चिकन बिरयानीचो बरिस्ता कसो कितें फ्राय करता तो। आणि हांगसर आयदनांचो आवाज येताच आसतलो, कारण हांगसर माजरांक मम्मी जेवण घालता तेका लागून। सो तुमकां ताटांचोय आवाज येता आसतलो, डिस्टर्ब बीन जाता आसतलो। सो मातशें एडजस्ट करून घेया। तर अशा तरेन आसा। सो मुद्दाम बरिस्ता कसो कितें करता तो शेअर करता तुमचे बरोबर। तर चला अजून प्रिपरेशन काय स्टार्ट करूंक ना। एक्चुअली रातचे आमी लेट जेवता, बट आता प्रिपरेशन स्टार्ट करूंक जाय, कारण बिरयानी म्हटल्यार खूबसो टायम वयता तेका लागून। सो जे कितें बरोवन दिल्लें न्हय तेजे कडेन शॉपारसून हाड म्हणून, सो ते सगळे घेवन येयला तो। तर चला आता या घरान म्हणटा तशी आनी रेसिपी करपाक स्टार्ट करूया। तर सगळ्यान आयज हांव स्टार्ट करतलें तें म्हटल्यार बरिस्ता पासून स्टार्ट करतलें। बरिस्ता पयलीं करून घेतलें आणि तेज्या मागीर न्हय म्हणटा तशें चिकन मॅरिनेट बीन करपाक घेतलें।
कारण बरिस्ता केल्या उपरांत मागीर टेन्शन ना, तेका लागून एक एक स्टेप करून स्टार्ट करतले. तर चला किचनान या आणि रेसिपी पळोवन घेऊया. ती म्हटल्यार चिकन बिर्याणी. तर सगळ्यात पयलीं न्हय आमकां करून घेवंक जाय तो म्हटल्यार बरिस्ता. जशें की हांवें तुमकां सांगलें, सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां बरिस्ता दाखयतलें कशें कितें करप तें. म्हटल्यार आमकां कांदो जो आसा न्हय तो फ्राय करून घेवपाक जाय. तर कांदो फ्राय करपाक हांगसर न्हय हांवें अशा तरेन कट करून घेतला हो पळयात. ह्या तरेन असो न्हय कट करून घेतला हो पळयात. आनी हो आतां आमकां न्हय अशा तरेन करपाक जाय. म्हटल्यार चडूय पातळ असो करपाक जायना, मिडियम असो कट करून घेवपाक जाय. चड जर पातळ करीत न्हय जाल्यार भाजतना त्रास जाता. सो मिडियम असो कट करून घेवंक जाय. सो तेच्या मागीर ते बरे अशें हे करून घेवंक जाय. सेपरेट सेपरेट हे जे आसता न्हय ते सेपरेट सेपरेट अशें करून घेवंक जाय पळयात. सो मागीर भाजतना बरो पडटा. सो अशें तरेन. सो हो न्हय आतां आमकां भाजून घेवपाक जाय. सो सगळ्यात पयलीं कांदो जो आसा तो हांव फ्राय करून घेतलें आनी तेच्या मागीर चिकन बीन न्हय मॅरिनेट करून घेतलें. हे पळयात. सो अशें तरेन तो सेपरेट करपाक जाय. सो हांगसर न्हय सेपरेट जाल्लो आसा. सो हो न्हय आतां फ्राय करपाक घेवया. तर गायज कांदो फ्राय करपाक हांव हांगसर सगळ्यात पयलीं तेल घेतलें. सो जितलें तुमकां तेल जाय तशें तुमी तेल घेयात. कारण आमकां तो न्हय डीप फ्राय करपाक जाय तेका लागून. सो तेल जें आसा न्हय तें बरें अशें कडक तापोवन घेवंक जाय. म्हटल्यार कडक अशें जावपाक जाय. तेच्या उपरांतूच हांगसर आमी कांदो ऍड करपाक जाय. सो प्रॉपर न्हय बरिस्ता कसो कितें हांव रेडी करता ते तुमचे बरोबर शेअर करता. सो प्रॉपर तुमी पळोवन घेया. तर तेल जें आसा तें रोखडेंच अशें तापल्या उपरांत म्हणटा तशें कांदो ऍड करूं नाका. मातशें बरें कडक जाल्या उपरांतूच कांदो जो आसा तो ऍड करा. हांगसर आमचें तेल न्हय प्रॉपर म्हणटा तशें कडक जाल्लें आसा आनी बऱ्या तरेन तापलेलें आसा. सो आतां भितर ऍड करया तो म्हटल्यार कांदो. सो कांदो ऍड करतना न्हय सुशेगाद असो ऍड करा, कारण तेल भरपूर अशें गरम जाल्लें आसता तेका लागून. सो स्टार्टींग कांदो ऍड केल्या उपरांत न्हय मातशें तेल जें आसा न्हय तें उसळटा. तेच्या मागीर नॉर्मल जाता. सो कांदो ऍड केल्या उपरांत न्हय तो मिक्स करून घेया. आनी बारीक गॅस करून न्हय तो शिजपाक दिया, म्हणजे भाजपाक दिया. सो मातसो शिजोकूय जाय तो. सो शिजता शिजता मागीर तो असो भाजून येतलो. सो बारीक गॅस करून मातशें उगत अशें दवरपाक जाय. तुम्ही जर वेगळ्या तरेन अशें बरिस्ता रेडी करता न्हय जाल्यार म्हाका ते कमेंट करून सुद्दां सांगा. म्हणजे म्हाकाय बीन ती स्टेप फॉलो करूंक गावतली आनी म्हाकाय बीन कितें तरी न्यू अशी आयडिया मेळटली. कित्याक जाणा हांव अशाच तरेन बरिस्ता रेडी करता तेका लागून म्हणटा. जर तुमकां कितें न्यू अशें खबर आसा म्हटल्यार तुमी वेगळ्या तरेन करता जाल्यार म्हाका ते सुद्दां सांगा. सो अशा तरेन मदीं मदीं मिक्स करून घेवंक जाय. सो बरिस्ता हांगसर रेडी जाता म्हणसर न्हय आमी तांदूळ जे आसा न्हय ते मातशे एक वर अशें फुगत घालून घेवया. न्हय सेकंड स्टेप पळोवन घेवया. सेकंड स्टेप म्हटल्यार न्हय हांगसर आमकां तांदूळ जे आसा ते फुगत घालून घेवपाक जाय. तर सगळ्यात पयलीं तुमकां तांदूळ दाखयता म्हटल्यार हांवें कसले घेतले ते. तर हांगसर हांवें न्हय बासमती तांदूळ घेतलेले आसा. हे पळयात पळोवंक शकता तुमी. तुमचेर डिपेंड आसा, तुमकां जाय तसले तुमी तांदूळ घेवंक शकता. आनी हांगसर हांवें न्हय सांगपाक गेले न्हय असले 5 वाटयो घेतलेले आसा. म्हटल्यार तुमचेर डिपेंड आसा तुमकां कितली बिर्याणी करपाक जाय त्या प्रमाणे तुमी हांगसर तांदूळ घेवपाचे. सो हांवें हे मिडियम सायज अशे धाकटे मिडियम सायज 5 वाटयो घेतलेले आसा. तेच्या उपरांत आतां हे फुगत घालून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं न्हय हांगसर हांव उदक ऍड करतलें आनी प्रॉपर एक वर न्हय हे अशें फुगत दवरतलें. सो आनी इल्लेशें उदक ऍड करता आनी हे फुगोन रेडी जाता म्हणसर न्हय आमचो कांदो सुद्दां रेडी जातलो. हे पळयात. सो मागीर न्हय हे बरें धुवन घेवपाकूच जाय. सो आतां हे अशेंच एक वर दवरतलें हांव आनी त्या म्हणसर बाकीचे जे आसा कांदो फ्राय करून घेतले आनी तेच्या उपरांत चिकन जे आसा ते मॅरिनेट करून घेतले. सो त्या म्हणसर हे सुद्दां तांदूळ आमचे रेडी जातले. सो अशेच तरेन न्हय हे प्रॉपर आतां एक वर दवरया. हे तर तुमी पळोवंक शकता कांदो आमचो रेडी जावंक ना आनी मातसो वगत जाय. हो पळयात अजुनूय हरवत आसा तो. सो आनी मातसो असो न्हय भाजून घेवपाक जाय.
तेज्या उपरांत कांदो आमचो बरे तरेन रेडी जातलो हो पळय आनी चडूय नाही भाजून घेवपाक जायना चड जर तुम्ही भाजून घेतलो जाल्यार नाही कांदो खूप मागीर कोडू लागता बिरयानी आणि टेस्ट बी बरी येना म्हणजे बिरयानी खाताना नाही कांदो जो आसा तो खूप कोडू असो लागता तोंडाक तेका लागून चड करपोन घेवंक जायना हो पळय आणि मातसो गो दवरतले आणि तेज्या मागीर हो काढून घेतले आणि हे जे तेल आसा नाही ते सुद्धा आमकां फुडें यूज जातले म्हटल्यार इतले तेल यूज जावचे ना पूण जातले थोडेशे सो ते कित्याक यूज जातले ते सुद्धा फुडें तुमकां कळटले हे पळय सो कांदो रेडी जाल्या उपरांत नाही आमी चिकन मॅरिनेट करूया सो गायज हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता कांदो आमचो प्रॉपर भाजलेलो आसा सो हांगसर आतां हांव गॅस बंद करतले हेज्या उपरांत नाही आनीक चड असो भाजूंक जायना कारण कांदो मागीर खूप करपतलो आनी म्हटल्यार कोडू असो लागतलो सो आता सारको रेडी जाल्लो आसा हो पळय सो तो नाही हांव प्लेटीन काडून घेता आणि हांव नाही टिश्यू पेपराचेर बीन घालचे ना म्हटल्यार डायरेक्टूच असो प्लेटीन काडून घेतले टिश्यू पेपराचेर घातल्या उपरांत नाही ते टिश्यूक सगळे तेल लागता आनी मागीर कांदो जो आसा म्हटल्यार बरिस्ता आसा तो मागीर मोव जाता सो आमकां मोव असो नाका हो पळयात सो अशा तरेन तेल जे आसा ते बरें गाळून घेवपाक जाय नाल्यार तेल जर उरले जाल्यार तो आसलो तसो परत मोव जातलो पळयात आमचो बरिस्ता हांगसर रेडी आसा म्हटल्यार कांदो आमचो भाजून बरो रेडी आसा तो हांवें एका प्लेटीन काडून घेतलो तर आतां न्हय हांव तो असोच दवरतले प्लेटीनूच आनी टिश्यू पेपर मात घालूं नाका दा मोव जातलो नाल्यार असोच प्लेटीन काडून घेवंक जाय सो थंड जाल्या उपरांत न्हय तो आपुणूच कुरकुरीत जातलो बरो हो पळयात आवाज तुम्ही आयकूं शकता हलकोसो कुरकुरीत जावपाक स्टार्ट जालो तो तर आता नाही आमी म्हणटा तशें चिकन मॅरिनेट करून घेवया कारण आमचो मेन म्हटल्यार बिरयानीचो बरिस्ता तर हांगसर रेडी जालो आता चिकन मॅरिनेट करून घेवया सो चिकन मॅरिनेट करपाक कितें कितें साहित्य घेतला ते पळोवन घेवया तर सगळ्यान पयलीं नाही म्हणटा तशें तुमकां चिकन दाखयता तर हे पळयात हांगसर हांवें चिकन घेतलेलें आसा म्हटल्यार चिकन जे आसा न्हय ते हांवें आमच्या अंदाजान घेतलेलें आसा म्हटल्यार हांव हांगसर प्रॉपर न्हय 4 जाणांक लागून बिरयानी करपाचें आसा सो तुमकां जितल्या जाणांक लागून करपाचें आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर चिकन घेयात तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता आनी चिकन सुद्दां हांगसर हांवें मोव अशें पीस घेतलेले आसा सो तुमचेर डिपेंड आसा जशें तुमकां जाय तशें तुमी पीस कट करून घेवंक शकता तर हे जालें आमचें चिकन तेज्या उपरांत एक एक करून साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करया तर सगळ्यान पयलीं हांगसर न्हय तेल हे पळयात जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें ज्या तेलान हांवें कांदो फ्राय करतात तेच तेल आमकां फुडें यूज जातलें म्हणून सो इल्लेशें हांगसर तेल घेतलेलें आसा तेज्या उपरांत हांगसर 2-3 अशे मिरसांगो घेतल्या तेज्या मागीर हांगसर न्हय होममेड गरम मसालो घेतलेलो आसा तेच बरोबर हांगसर न्हय आले लसूण पेस्ट घेतली हांवें इल्लीशी तेज्या मागीर हळद घेतलेली आसा इल्लीशी तेज्या मागीर हांगसर न्हय जो कांदो हांवें फ्राय केला तो कांदो हांगसर इल्लोसो घेतलेलो आसा बरिस्ता तेज्या उपरांत हांगसर आमकां जाय तो म्हटल्यार बिरयानी मसालो रेड चिली पावडर कोरिएंडर पावडर तेज्या मागीर हांगसर न्हय लिंबूचो रस घेतलेलो आसा हांवें इल्लेशें आमकां धंय जाय म्हटल्यार मिडियम सायज वाटी म्हणू शकता ती वाटी आमकां धाकटीशी हांगसर धंय जाय तेज्या उपरांत हांगसर जशें तुमचें चिकन आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर मीठ घेयात तेज्या उपरांत आमकां जाय ती म्हटल्यार हांगसर ओली कोथंबीर ही पळयात सो इतलें साहित्य जाय आमकां तर आतां चिकन मॅरिनेट करपाक हांगसर स्टार्ट करया सो कशें कितें लायता हांव म्हणटात तशें ते तुमकां दाखयता सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव एड करता ती म्हटल्यार हळद सो हांगसर मातशें एडजस्ट करून घेया प्रॉपर म्हाका शूट करपाक गावना तेका लागून सो सगळ्यान पयलीं हळद एड केली तेज्या उपरांत हांगसर गरम मसालो रेड चिली पावडर सो सगळे मसाले जे आसा न्हय ते वांगडा तशें एड करपाचे कोरिएंडर पावडर हो पळयात तेज्या उपरांत बिरयानी मसालो जो आसा न्हय तो मागीर परत आमी एड करतली सो हांगसर इल्लोसो एड केलो हांवें तेज्या मागीर हांगसर म्हणटा तशें धंय एड करया आनी हे सगळे जे आसा न्हय ते पयलीं मिक्स करून घेवया तर आले लसूण पेस्ट बी एड करया सो हे सगळे एड करून न्हय आमकां मिक्स करून घेवंक जाय
सो बऱ्या तरेन पयलीं मिक्स करून घेया आनी मागीर लिंबूचो रस बीन ॲड करा. हे पळय. सो आता नाही लिंबूचो रस ॲड करता हां. तेज्या मागीर हांगसर मिरसांगो. सो हे बऱ्या तरेन अशें मिक्स करून घेवंक जाय. म्हटल्यार धंय बरें लागोवंक जाय. सो हे पळय अशे तरेन हे मिक्स करून घेया. म्हटल्यार मसालो तुमचो सगळो चिकनाक बरो लागपाक जाय. हे पळय. हे सगळे मिक्स केल्या उपरांत हांगसर आतां ॲड करया तो म्हटल्यार कांदो. तेज्या मागीर ओली कोथंबीर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पुदिना सुद्दां हांगसर घालूं शकता. सो हे मिक्स करून घेया. आनी आतां इल्लेशें हांगसर तेल ॲड करूंक जाय. चड ना, इल्लेशें तेल हांगसर ॲड करूंक जाय. बस. आतां हे सगळें परत मिक्स करून घेया. आनी अशेंच एक न्हय अर्दे वर दवरूंक जाय हे पळय. सो चिकन आमचें मॅरिनेट जाता म्हणसर न्हय आमी शीत करून घेवया आतां. पळयात. सो बऱ्या तरेन ते मिक्स करून घेया. हे पळयात. सो अशा तरेन मसालो लागोंक जाय सगळो. सो हे अशेंच दवरतलें हांव आतां आनी शीत करून घेतलें. तो कांयच हांगसर हांवें आदन दवरलेलें आसा. तर आतां हांव हांगसर कांय ॲड करचें ना. जसो आदनाक खतखतो येयलो काय तेच्या उपरांत खडे मसाले जे आसा ते ॲड करपाक हांव हांगसर स्टार्ट करतलें. सो आदनाक न्हय बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय हांगसर. आदन बरें तापोवन रेडी आसा. तर आतां न्हय खडे मसाले ॲड करपाक स्टार्ट करया. तर सगळ्यान पयलीं हांव हांगसर लिंबू ॲड करता. तेज्या मागीर पान, मसाले पान. तेज्या मागीर वेलची ही पळयात. सो अशा तरेन न्हय खडे मसाले ॲड करा. तेज्या मागीर लवंगां आनी वेलची, दुसरी वेलची ही पळयात. तेज्या उपरांत हांगसर न्हय हांव मिरयां ॲड करतलें. ही मागीर न्हय आमकां काडपाक जाय. हे पळयात. बरो खतखतो येयलो काय तेच्या उपरांत न्हय म्हणटा तशें हे सगळे जे आसा ते काडपाक जाय. सो ओली कोथंबीर बी ॲड करया. न्हय ओली कोथंबीर हांगसर हांव ॲड करतलें. म्हटल्यार टेस्ट मागीर बरी येता. आनी पुदिना सुद्दां तुमकां जाय जाल्यार तुमी ॲड करूं सुद्दां शकता. हे पळयात. हे सगळे मिक्स करून घेवया आनी बरो खतखतो काडून घेवया. खतखतो येयल्या उपरांत हे सगळे काडूंक जाय आनी मागीर तांदूळ घालपाक जाय. हे पळयात. म्हणजे मसाल्याचो सगळो जो टेस्ट आसा तो उदकान आमकां हे करून घेवंक जाय, बॉयल करून घेवंक जाय. हे पळयात. बरो खतखतो येयल्लो आसा. सो आतां ओली कोथंबीर मसाले जे आसा न्हय खडे मसाले ते आमी काडून घेवया. तर हे पळयात. सो हे सगळे न्हय काडून घेवपाक जाय. तर आता आमी सगळे तांदूळ जे आसा ते ॲड करया. सो लिंबू जो ॲड केला न्हय तो एकाच लागून ॲड केला कारण आमचे शीत जे आसा ते बरें सुटसुटीत जावपाक जाय, चिकचिकीत जावपाक जायना म्हणून. तर लिंबू जर तुमकां ॲड करपाचो ना जाल्यार तुमी तूप सुद्दां घालूं शकता. पूण हांगसर हांवें तूप ॲड करूंक ना, हांवें हांगसर लिंबू ॲड केला. हे पळयात. अशा तरेन ते मिक्स करून घेया. चडूय अशें म्हणटा तशें मिक्स करूं नाका कारण तांदूळ जे आसा ते मोडोंक जायना तेका लागून. सो हलके अशें मिक्स करून घेया आनी म्हणटात तशें अर्दे कच्चे अशें शिजोवन घेया. चड शिजोवन घेवंक जायना शीत जे आसा तें. आनी हे शीत जे आसा न्हय तें हांव वाळून करतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकराक सुद्दां करूं शकता. पूण वाळून केल्या उपरांत न्हय एक बरें लागता मातशें. सो हे पळयात. सो हे अर्दे कच्चे अशें हांव शिजोवन घेतलें कारण मागीरूय आमकां तांदूळ जे आसा ते परत शीत जे आसा ते शिजोवन घेवकूच जाय तेका लागून. तर हे पळयात.
सो गायज हांगसर आमचे शीत न्हय बरे तरेन शिजलेले आसा। हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता। सो जशें की हांवें तुमकां सांगला अर्धे कच्चे शिजोवन घेवंक जाय। हे पळयात सो अर्धे कच्चेच हांगसर हांव शिजोवन घेतले कारण मागीर बी आमकां शिजोवंक जाय तेका लागून। सो शीत जे आसा न्हय ते आतां वाळून घेता। सो त्या म्हणसर न्हय आमी ग्रेवीचे साहित्य पळोवन घेवया। आमकां न्हय ग्रेवी करून घेवपाक जाय तर साहित्य पळोवन घेवया। तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय 2-3 अशे कांदे कट करून घेतलेले आसा। बऱ्या तरेन बारीक अशे कट करून घेतले। जशी तुमची ग्रेवी आसा त्या प्रमाणे तुम्ही कांदे घेवं शकता। म्हटल्यार म्हाका न्हय ग्रेवी मातशी पातळ करपाची आसा बिरयानीची, तेका लागून हांवें कांदो जो आसा तो चड घेतलेलो आसा। तेच्या उपरांत परत आमकां हांगसर इल्लेशे खडे मसाले जाय। जे आमी वदळ खडे मसाले पयले न्हय तेतूंतलेच इल्लेशे खडे मसाले आसा हे सगळे आमी शीतान घालूंक ना तेका लागून। तेच्या मागीर न्हय आतां म्हणटा तशें इल्लेशे मीठ जाय आमकां। तेच्या उपरांत न्हय हांगसर न्हय तुमकां जाय जाल्यार तुमी टमाट सुद्दां घालूं शकता। बट हांगसर हांवें टमाट घेवंक ना, टमाटाची न्हय प्युरी करून घेतलेली आसा अशी। ही पळयात जर तुमकां प्युरी कशी कितें केलें हेचो जर व्हिडिओ जाय जाल्यार कमेंट करून विचारूं शकता म्हाका और सांगूं शकता। सो हे पळयात तर हांगसर 2 टमाटाची प्युरी करून घेतलेली आसा हांवें। तर हे आमकां न्हय सगळें साहित्य ग्रेवी करपाक जाय। तशें तेल एड करता, जे वदळ तेल यूज केलां न्हय तेच हांगसर इल्लेशें हांव एड करता। तेच्या उपरांत हांगसर एड करतात ते म्हटल्यार खडे मसाले। तर हे मातशें न्हय परतून घेवंक जाय आनी तेच्या उपरांत कांदो एड करूंक जाय। सो हांगसर हांव कांदो आनी मिरसांगो एड करता। सो कांदो जो आसा न्हय तो बरो परतून घेवंक जाय। त्या तरेन असो मिक्स करून घेयात। जर न्हय इल्लेशें हांव मीठ एड करतले कारण कांदो जो आसा तो म्हाका बेगीन शिजलेलो जाय तेका लागून। कारण मिठान न्हय कांदो रोखडो मोव पडटा तेका लागून। हांगसर न्हय कांदो आमचो शिजलेलो आसा। तर आतां न्हय हांगसर टमाटाची प्युरी घालतले। हे पळय सो ही घालून न्हय आतां परत मिक्स करून घेवया आनी ती शिजल्या उपरांत मागीर जे चिकन मॅरिनेट केला ते भितर एड करूया। आतां न्हय हांव इल्लोसो गरम मसालो आनी इल्लोसो बिरयानी मसालो एड करतले। सो इल्लोसो बिरयानी मसाला एड करूंक जाय, तेच्या उपरांत इल्लोसो गरम मसालो हे मिक्स करून घेवंक जाय। तर हांगसर न्हय सगळे म्हणटा तशें बरें शिजलेले आसा कांदो टमाटाची प्युरी बी। तर आतां भितर जे मॅरिनेट केला ते चिकन एड करूया। सो हे पळय ते बरे मिक्स करून घेवंक जाय। हे पळय आनी आतां हांगसर इल्लेशें उदक एड करूंक जाय। तो हांगसर न्हय इल्लेशें उदक हांव एड करता। हे पळयात आनी आतां बरें न्हय हे चिकन जे आसा ते बरें शिजोवन घेवंक जाय। हे पळयात तुमकां जाय जाल्यार चडूय पातळ अशी दवरूं शकता ग्रेवी तुम्ही। सो हे बरें आतां शिजोवन घेवया। सो गायज हांगसर आमची न्हय चिकन ग्रेवी बरी शिजलेली आसा आनी चिकन सुद्दां आमचें बरें शिजलेलें आसा। हे पळयात म्हटल्यार न्हय चिकन ग्रेवी हांगसर म्हाजी रेडी आसा। सो आतां न्हय हांव लेयर लावपाक स्टार्ट करतलें। सो प्रॉपर 2 लेयर लायतले हांव। सो हे पळयात बरी ग्रेवी जाल्या सामकी, चडूय पातळ ना आनी चडूय दाट अशी ना, मध्यम अशी दवरल्या हांवें। तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड पातळ दवरूं शकता और उदक जे आसा न्हय ते आटोवन सुद्दां घेवं शकता। सो चला आता लेयर लावपाक स्टार्ट करूया। आता न्हय लेयर लावपाक स्टार्ट करूया। तर लेयर लावच्या पयलीं हांगसर कितें कितें साहित्य घेतला लास्ट अशें म्हणटात तशें ते दाखयता तुमकां। तर सगळ्यात पयलीं हांगसर जो फ्राय केला तो कांदो घेतलेलो आसा आनी कांदो तुमी हांगसर पळोवंक शकता। तेच्या उपरांत हांगसर इल्लेशें आमकां तूप जाय, इल्लीशी ओली कोथिंबीर, तेच्या मागीर हांगसर हांवें कलर घेतलेलो आसा फूड कलर। तुमकां जाय जाल्यार तुमी केसर सुद्दां घेवं शकता।
पण हांगसर हांवें ना फूड कलर घेतला, ऑप्शनल आसा, तुम्ही केसरूच घेया, केसर बरो मातसो तेका लागून। सो चला आता लेयर लावपाक स्टार्ट करूया। तर हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता सगळ्यात पयलीं हांगसर ग्रेवी आसा, ग्रेवीच्या वयर ना एक लेयर शीताचो येतलो। सो आता हांगसर शीत ऍड करता, बऱ्या तरेन सुटसुटीत अशें शीत जावपाक जाय, चिकचिकीत न्हय अशें शीत जावंक जायना, मागीर बिरयानी खावपाक सुद्धा बेजार येता। हे पळय, सो अशा तरेन शीत जे आसा न्हय ते बऱ्या तरेन अशें स्प्रेड करून घेया। जितले तुमकां दिसता की फर्स्ट लेयराक लावपाक जाय शीत, तितले तुम्ही शीत लावन घेया। सो हे पळय, फर्स्ट लेयर न्हय हांवें लावन घेतलो, जितले म्हाका शीत जाय तितले हांवें हांगसर फर्स्ट लेयराक लावन घेतलो। तेच्या उपरांत आता कानो ऍड करतले, म्हटल्यार बरिस्ता ऍड करतले। तेच्या उपरांत आमकां इल्लेशें तूप सोडूंक जाय हांगसर सायडीक। सो सायडीक ना इल्लेशें तूप ऍड करा, म्हणजे बिरयानीक मातशी टेस्ट आनीक बरी येता तेका लागून। ऑप्शनल आसा, तुमकां जर चड ऑयली लायक ना जाल्यार ना ऍड केल्यार जाता। तेच्या मागीर ऍड करूंक जाय तो म्हटल्यार फूड कलर। सो हांगसर इल्लोसो फूड कलर हांव ऍड करता। तेच्या उपरांत सेकंड फूड कलर ऍड करता। सो हांवें हांगसर रेड कलर आणि ऑरेंज कलर घेतलेलो आसा। तेच्या मागीर हांगसर इल्लीशी ओली कोथिंबीर ऍड करूंक जाय। सो तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही पुदिना सुद्धा हांगसर ऍड करू शकता। हे पळय, सो फर्स्ट लेयर प्रॉपर हांगसर रेडी आसा। आता सेकंड लेयर लावन घेऊया। सेकंड लेयराक न्हू हांगसर हांव चिकन ऍड करतले। सो चिकन ऍड करूंक जाय अशे तरेन। हे पळय, सो इल्लेशें हांवें पयलींच चिकन काडून दवरलेले चिकन ग्रेवीतले। सो अशे तरेन ते स्प्रेड करून घेया आणि परत असले तशे हेजेर शीत ऍड करा। सो सेम स्टेप फॉलो करूंक जाय जी फर्स्ट लेयराक आमी फॉलो केले ती। तर गाइस हांगसर पळोवंक शकता तुम्ही सगळे शीत हांवें बरे तरेन ऍड केले। आता सेम स्टेप फॉलो करूंक जाय, ती म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं कानो ऍड करूंक जाय। असो न्हय तो आता हांगसर ऍड करूंक जाय, म्हटल्यार बरिस्ता। तेच्या उपरांत इल्लेशें परत तूप। सो मदीं इल्लेशें तूप हांव हांगसर ऍड करता, इल्लेशें सायडीक। सो तेच्या मागीर म्हणटा तशें फूड कलर ऍड करूया। तेच्या उपरांत सेकंड फूड कलर। आणि लास्ट आमची उरता ती ओली कोथिंबीर। सो ती ऍड करा। हे सगळे ऍड करून जाल्या उपरांत एक 5 मिनिटां आता गॅसीचेर दवरून एक म्हणटा तशी आमकां हे घेवन दिवंक जाय, शिजोवन घेवंक जाय मातशें वगर। मागीर आमची बिरयानी जी आसा ती ऑलमोस्ट रेडी म्हणू शकता तुम्ही। गाइस आता ना हांव एक 5 मिनिटां म्हणटा तशी बिरयानी बरी शिजोवन घेतले, म्हटल्यार ऑलरेडी बरी शिजलेली आसा, तरी वड एक 5 मिनिटां म्हणटा तशी अशी शिजोवन घेवंक जाय। आणि तुमकां जाय न्हय जाल्यार हेचेर तुम्ही एक आयदन सुद्धा धापून एक 5 मिनिटां दवरूं शकता। शीत मातशें म्हणटा तशें 2 मिनिटां अशें शिजोवन घेवंक जाय। तेच्या मागीर बिरयानी जी आसा ती आमची ऑलमोस्ट रेडी।
सो आता अशीच 5 मिनटां दवरया आणि मागीर म्हणटा तशी तुमकां दाखयता कशा तरेन म्हणटा तशी बिर्याणी हांगसर रेडी जाली आहा. तर गायज हांगसर आमची बिर्याणी पळयात एकदम टेस्टी यम्मी अशी रेडी आसा. सो आता तुमकां दाखयता पळयात लेयर बीन कशें कितें रेडी जालें तें आणि हे पळयात. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकतात. सो एका प्लेटीन आता काढून घेवया. यम्मी अशें पळयात टेस्टी सामके. सो एका प्लेटीन आता तुमकां काढून दाखयता. ग्रेवी सुद्धा बरी जाल्या पळयात, वास सुद्धा बरो येता. तर एका प्लेटीन आता काढून घेता. तर गायज तुमकां एका प्लेटीन काढून दाखयता. हे पळयात. सो हांगसर ग्रेवी बी पळोवंक शकता तुमी. ही पळयात. सो चिकन बिर्याणी बेस्ट जाल्या पळयात. बिर्याणीक कलर सुद्धा बरो येयल्लो आसा पळयात. पळयात काय बरी टेस्टी जाले. आणि ही पळयात ग्रेवी. सो कशी आसा कमेंट करून सांगात हा. तर आता प्लेट रेडी करूया आमी. आयच्या आमच्या प्लेटीन बिर्याणी आसा, तेज्या उपरांत चिली आसा. ही पळयात ड्राय चिली. तर गायज तेज्या उपरांत हांगसर आसा यम्मी अशें चिकन पळोवंक शकता गरमा गरम. हे पळयात. सो हे बीन आता प्लेटीन घालून घेवया. सो अशे तरेन आमची प्लेट जी आसा ती टेस्टी टेस्टी सामकी रेडी करूया. तर ही पळयात चिकन ग्रेवी. तर चिली एड केली, तेज्या उपरांत आता चिकन ग्रेवी. तेज्या मागीर हांगसर आहा ब्रेड आणि हांगसर आसा कोशिंबीर. ही पळयात टेस्टी अशी. सो अशे तरेन आयची आमची प्लेट आसा. सो आता आमी एन्जॉय करता आणि आयची प्लेट कशी आसा हे कमेंट करून सुद्धा सांगा. तर सो चला बाय बाय.